प्रुडंट 16 वर्सांचे विश्वासपूर्ण अचूक अपडेट खबरांचेर प्रुडंटाचो देश विदेशात व्ह्युअर्स कनेक्ट. प्रुडंटाची नव्या दिशेन भरारी. प्रुडंट प्लस आणि प्रुडंट पॉडकास्ट लॉन्च. जल जीवन मिशन मोहीम 100% पूर्ण करपी पहिले राज्य म्हणून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून केलो गोंयचो भोवमान. हुंवार वादळातल्या लुकसाणीचेर सरकाराकडच्यान शेतकऱ्यांच्या हातार धड अर्दी सुद्धा भरपाई पडना. कांय जाणांक 40, कांय जाणांक 2%. 20 कोटी एस्टिमेट, 8 कोटी फारीक. पणजेचे रस्त्याक लागून शार आदी सावन बुडटा. पोर्तुगीज तेंपावयली ड्रेनेज सारकी, उपरांत तोडफोड. कारफुटीन सांतिनेज क्रीक अशीर. स्मार्ट सिटीत 80% बुट्टी कमी करपाचो प्लान. कर्नाटका सावन गोंयांत तस्करी करताना 2200 किलो बीफ रामनगर पुलिसांनी केले जप्त. 3 लाख वयर मोलाचे बीफ. 5 जाणांक उखल्ले. दोग खानापूरचे, 3 धारवाडचे. मायनिंग सुरू करप इतले सोपे ना. सगळ्यो फॉर्मालिटी करूंक जाय. लोकांच्या हिता खातीर काँग्रेसीचो तेंको, मात भ्रष्टाचार जावंक जायना. काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस उलयलो. सरकार उदकाची बिलां वर्सान वर्स वाडयत आसा. गोंयकारांनी बीजेपी आड केल्ल्या मतदानाचो सूड काय विकते घेतिल्ल्या आमदारांचो खर्च वाशील करता. विजयाचो फार. गोव्या जीटीडीसीचे बंद टुरिस्ट संकुल सुरू करचे म्हूण मागणी. जीटीडीसीचो टेंडर काढून येणावळीचो प्लान. आमदार म्हणटा हॉस्टेलाची गरज ना, बाकीच्यो फॅसिलिटी करच्यो. फोंड्या नगरपालिकेन आदल्यो गाडयो काडल्यो स्क्रॅपाक. 8 गाडयो स्क्रॅप. फोंड्या रस्त्या कडेच्या स्क्रॅप गाडयांचेर प्रुडंटान केल्लो रिपोर्ट. ताचेर पालिकेची जाप ना. उसगांव एमआरएफा लागसार टेम्पो आणि स्कूटरीचो ॲक्सिडंट. स्कूटर चलोवपी उसगांवचो तरणाटो मुन्ना नदाफ सोंपलो. सोन्याचो टेम्पो ड्रायव्हर उल्हास गांवकाराक धरलो. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 3400 वयर केशी. एक्टिव्ह केशी 37,000 वयर. गोंयांत नव्यो 23 केशी. एक्टिव्ह केशी 219. म्हापसा बस स्टँडार बेळगांवच्या 43 वर्सांच्या झहीर शेखाक धरलो. 1 लाख रुपयांचे ड्रग्ज जप्त. म्हापसा पुलिसांची कारवाय. पुणे पुलिसांची बेतोडा रेड. बेतोडा रावपी बिकास चंद्रा या तरणाट्याक 2 लाख रुपयांच्या ड्रग्सा सयत उखल्लो. मदला माज मांद्र्या पुलिसांची रेड. 38 वर्सांची रशियन बायल एनाक 85,000 रुपयांच्या ड्रग्सा सयत धरली. इंडोनेशियात फुटबॉल मॅचे वेळार हिंसाचार, चेंगराचेंगरी. 174 जाण सोंपले. 200 लोक जखमी. पूर्व जवान अरेमा एफसीक हारयले म्हूण अरेमाच्या समर्थकांचो धुडगूस. समाजवादी पार्टीचो सुप्रीमो 82 वर्सांच्या मुलायम सिंह यादवाची भलायकी हाल्ली. गुरुग्रामातल्या मेदांता हॉस्पिटलांत आयसीयूत ॲडमिट. भारत जोडो वरवीं अहिंसा स्वराज्याचो संदेश लोकां मेरेन पावयतलो. राहुल गांधी कर्नाटकात उलयलो. 6 ऑक्टोबराक सोनिया गांधी यात्रेंत वांटेकार. कानपुरात ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या ॲक्सिडंटात 13 बायलो 13 भुरगीं मेळून 26 जाण सोंपले. कानपुरात दुसऱ्या ॲक्सिडंटात एकाच फॅमिलीतले 5 सोंपले. ट्रॅक्टराचो टेम्पोक धपको. बिहारात नितीश कुमार सरकाराक धपको. शेतकऱ्यांचेर अन्याय जाता म्हूण दावो करून शेतकी मंत्री सुधाकर सिंगान मंत्रीपद सोडले.
जुईजाक धमकी दिवपाचे प्रकरणात पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाक अरेस्ट वॉरंट. ऑगस्टात भाषण करताना चुकीचे शब्द वापरले म्हूण आरोप.